तशी आतां मिस्टर सिनियर कॅटेगरीन तूं 7 जन क्वॉलिफाय जाल्यांची टॅलंट रावंडाक हांव शफल जावन नांवां भितर आसा. तुमी हांगा तुमगेले नंबरा प्रकार वयर येवका म्हूण हांव रिक्वेस्ट करता. विवेकानंद पडियार, राजाराम भट, वेंकटेश पै, सतीश नायक, सीताराम नायक, डॉक्टर रमेश पै, राम प्रसाद भट. टेस्ट नंबर 1 राजाराम भट. तुम्ही कसं करताच मॅम? कॉमेडी. ओके. दोन गडी हसून काढी म्हणून सांगू कॉमेडी राऊंड. ಸುರ್ಬೇಕ 65 ವರ್ಷ जाला कसा सकट कारभार करताची म्हणून सांगून तुमकां गोत्त आसच्या पुरो. तर आमगेले एक गँग आसा. तशें आमी सांजे वेळा सकाळी सगळें वॉकिंग वचचें आसा. वॉकिंग चमकल कडेन एक कडेन बसून आमी उलोवचें आसा. आमगेले घरकडचे विशय, आमगेले नातराल विशय, सानपण्या विशय सगळे. तेन्ना सकट तांगेले विशय सांगले. तांगेले नातराल विशय मागीर तांणी सान आसता तांगेले क्रश जालाले तशें अशें सांगतना हांव भितर उण बाय हांवें कशें केलें. म्हाका एक सान मोठो क्रश जाला. तशीच स्कुला आसतना सान 8 क्लास आसता, 8-9 क्लासा सगळें आसता. हांव येवन म्हगेल्या क्लासा बसचें. एक चल्ली मागीर दोळ घालता आशिल्ली. म्हाका विशय येगोत ना. सकाळी येवन पळयतना एक दीस चॉकलेट, एक दीस नेलकडलो अशें दवरचें. तें आनी एक चेल्यान पळयलें. बरें ती चेल्लीन तुका अशें दवरचें म्हणून. तुवें म्हण हांव कसो करता आशिल्लो. हांव आनी एक चेल्ली पळयता आशिल्लो. ती बारी चंद आशिल्ली. तिका हांसो काय म्हूण हांव पळोवचें. तिका हांस आनी बारी चंद कळ्ळें. तशी फुडले सकडी हे सकट जोक्स ह्या सकट म्हगेले बायले जेव वतना तिका कळ्ळी म्हण जाल्यार म्हाका गाळी वाडची आसची ना. आनी कसं म्हळार आमी पेंटा वच्चा येना. एक चिले दिले ते सामान हाडची हे सामान आमी खंय आज पिसून वचून चल दोळांनी तंप करून कोणाले उरलो ना ये येतो म्हण आमी भायर सरची. वतना एक चील दिले तरकारी हाड्याची, आळसंड हाड्याची, बँड हाड्याची, वांयगण हाड्याची म्हणून. वच्चे तरकारी हाडूंक म्हणून वतना ते बाय बसता. बायल मागची पोरबूय बसता. आनी जाल्यार वचून कसं करताचे बायल मनशां ते आळसण मोडचे, बिन्स मोडचे आनी ते वांयगण्याक करचे. हांव पळयलें बिन्स हें त्या कडेन घाल्ले जाल्यार वांयगण पळोवंक ना बायले. पूण साकून वांयगण जाल्यार तर पोरो म्हाका पळयता आसा. हांव कसो करचें. धैर्य केलें आनी 2 वांयगण काडून घालून घेतले. तशी त्या वांयगण घेवन घरकड चमकल इतले सकट चेंज करून पळयल्यार तीक समाधान ना. तीण सांगचें हें जून हाडला तुमी आनी तुमी वचना जे म्हूण सांग. जायत साहेबीण आनी तुमची वर्सा म्हूण सांग. तशी म्हगेले नातील विशय बारी मोग करती म्हाका. जावन आमी सिनियर सिटीजन आनी आमकां घरकडे आमकां टायमपास जेवचे म्हळ्यार रात्राल विशय. आमी कितली मोग करता. आमी 4 वंटेन आमकां मोग दिता ते. हांव IPL सगळें पळयता. ती पांयार बसकारा न्हू क्रिकेटांनी पळयता आशिल्लें. 4 म्हणटना अशी करता, 6 म्हणटना अशी करता, आवट म्हणटा सगळी करता ती. तशीच एक दीस हांव आरामेर बसून तिगेलेक मात्र तीन उलय सुद्दां उरलो का तिगेलेक उरलें ना तिला बसचें ना. हांव नुताची दोळाची मी कोण घेवन अशी बशिलो. आयली आजा 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 म्हण एक 2-3 वरां सांगती आपयता. तिका बोर जाता. उरलें न्ही म्हणून जाल्यार काण एक बोट्यान पांया गेलो. तशी मागीर कसं म्हळ्यार हे क्रिकेटांनी पळयता आशिल्ली न्हय. एक दीस हांव अशी बाउंड चमकलो आमगेले उर्वा ग्रावंडार क्रिकेट जाता. ती क्रिकेट खेळटा आशिल्ली ती हांव 1-2 घेवन राबून पळयता आशिल्लो. हिका कोताच न्हय आवट 6 4 कसं म्हूण सांगून. ताणें कसं केला ताणें लायक करून बॅट्समॅनान 6 मारला आनी हात वयर केला. कोणें अंपायरान. ताणें अशी राबिलो हांव आय सायडार राबिलो न्हय. इकले केल्ले कशें एक सगळ्यांच्या ताण मारका पशी पुढे ही आवट म्हणली. सगळे जन इका पळयता आसत. तशी सगळे कॉमिक सगळी. मागीर एक शुगरा विशय उलयता.
एक शुगरा विषय उलयत शुगर म्हणाली म्हण सांगून हांव डॉक्टरला जमकलो डॉक्टरला जमकला रे वर कदस शीत जेवच्या नज गोडशी खावच्या नज मीठ खावच्या नज तीख खावच्या नज पुरा मागीर खावची कसान म्हण सांगून म्हाका कळ्ळी कळ्ळें जाल्यार ह्यानी ही नातील टायमार कांय कोणी हांव मुगेलें इतलें की कोरून खात आशिल्लो तेची केलो ಸ್ವಲ್ಪ विसरलो सकाळी घे घे थँक्यू मॅम तशीची नेक्स्ट विवेकानंद पडियार तुमगे डान्स मॅम ओके पद रेडी. नमस्कार. एक स्कुलाचे सांगता होमवर्क करूं सांगता मास्टरू पुरा जाण होमवर्क करून येताची कोण येतना एकलो कसं करता होमवर्क करना ताका घरांत बारीक कश्ट ताका एकाचे घराचे पळोवका अंगडीचे पळोवका तशें पुरो आसतना ताका होमवर्क करना मेंटली इज ए स्ट्रांग एर्दूच क्लासा वताना पुरा ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ಪುರ ಬೆಳೆದ ಏಯ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ನೀನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಏ ಮಂಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪಾಠದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇವನು ಕೋಪಿಸ್ತು ಸಮ್ಮ ಮಾರ್ತಾ ಸರ್ ನೀವು ಎಂತ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯದಂಥದ್ದು ನೀವು ಎಂತ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯದಂಥದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಕಡೇರಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವ ನೀವು ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮಣ್ಣು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಜಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿನಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಪಾಠ ಹೇಳು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕಡೇರಿ ಸಾಕು ವಾಪಸ್ ಅದು ಹೊಡೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೊಡೀರಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಬಾರ ಹೊಡೆದು ಸಾಕಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹೇಳಿ ಗದಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗಿದ್ದಾನಾ ಆಣೆ ಆನ್ಸರ್ ದಿವಸ ಗದಗ ರಾಂಗ್ ಆಚಿ ಗದಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ವಿಷಯ ಅಂದು ಮರಲಿಲ್ಲ ನಾವ ಹೇಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದದು ನೋಡಿ ರಕ್ತದ ಕಣ್ಣೀರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ येस थँक्यू मॅम तुम्ही डान्स काही तुला शिकली मॅम सिनेमा पळोवन यूट्यूब पळोवन वा पूड छान तुला सिनेमा पळोवन शिकली काय ओके थँक्यू सो मच थर्ड वेंकटेश पै थर्ड कंटेस्टेंट वेंकटेश पै I already told you to hold me. I already told you. My heart goes. जोक्स म्हण नाही काल एक इन्सिडेंट झालेला आहे फूड काउंटर अंतू एक माई हांव व्हरतना आयली आतां हांव कन्नडान सांगलें तुमकां निमीक बेका ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ म्हणून ती पळयल्यार आमची गेलशी दिसनी ताका तेन्ना ती माय म्हणली ह्या मामान हांव आमची घेवन म्हूण न्हय म्हूण करून घेवन सांगता आसा म्हगे कंटीक आसताली दारे म्हणे निपळे न्ही दिसता म्हूण ताका केलें तिणें तेन्ना हांव म्हळ्यार
त्याने पळोवचें न्हय म्हळ्यार आमी रबिली आमी वाडचे रबिली तुमकां कण दाखपळ त्या दिवं म्हळ्यार न्हय तुमी पळोवका आमी आमची म्हण करचें म्हणली ताका हांव म्हणलें आमी बायलेले हांव सम पळयना आनी तुमगेले पळोवचें तुमी दय दवन येवन तुमकां कण दाखोवपळ्या घे ती म्हणलें थँक्यू. Thank you, ma'am. Next contestant number 4, Satish Naik. My heart goes la di da da di da la di da da di. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಗಿರಿ ಸುರೇ ಉಲೈತಾ हांव आनी आमगेलो डॉक्टर रमेश पै क्लासमेट एका वर्स मागीर तो पास जालो तशी मुगेले एक बामूण बायलांक युजली आमगेले बामूण बायलांतू आमी मस्त गम्मतेर आसता पुरावय जाल्यार एक सान रडाय आसता मातशी इंतल्यान सो ताका मूल कारण कशें म्हळ्यार बायलेन बामणाक चेंज करूंक प्रयत्न करचे करेक्ट न्हू ताजें कारण तें सो त्या खातीर हांव एडवायस दिवचें कशें म्हूण म्हळ्यार सो केन्नाय तुमी बामणाक तुमी प्रयत्न कराची जाल्यार तांणी चेंज जावका म्हणून हें करूं नाका कशें जाल्यार वत्ताय करूं नाकाची तो चेंज जायना खंयचेय बामूण चेंज जायना तो तशी आसता त्या निमित्ती ताका चेंज करचे प्रयत्न आमगेले जीव मान कशें जाल्यार हें घेवचें सो एन्जॉय दॅट कॅरेक्टर ताका एक कॅरेक्टर आसा न्हू सो एन्जॉय करायची तशी तशीच बामणाकाय सांगचें आपास तांकां म्हण चांग बायल चांग बामूण म्हण ना सो खंयचे बामूण आसा खंयचे बायल आसा तिका घेवन आमी तिका चांग करका तितले ती बट ते प्रयत्न करूनच आमगेलें जीवन एंड करूनच सो जस्ट एन्जॉय करका तशी आमगेल्या स्कुलांत वय एक आमगेल्या स्कुलाचे बद्दल जालेले आमकां 8th की 9th स्टँडर्डांत सो फायनल एग्जाम म्हाका 8 एग्जाक कशें जाल्यार चॉयस 8 आन्सर बरोवका सो तशी एकच पटीक हांव ते 8 मात्र शिकचे कित्याक तसो 9वाचे शिकला वेस्ट न्हू फायनल एग्जामा बरोवचे आसूच केन्ना 8 की मागीर 9वाचे कशें जाल्यार शिकचे म्हणून ते 8 शिकचे इम्पॉर्टंट म्हणून बरयलें एकच पटी मिगेल त्याला एकय येना क्वेश्चन पेपर हे करता म्हाका बिलीव करता एक तो बसून बरले आनी परत बरोवचे सुरू केला जाणा क्वेश्चन पेपर दिवचे पुढे बरोवचे सुरू करता कसं बरयता कित्याक बदाच बरयता कसं जालें कडेन म्हाका प्रॉब्लेम कसो जालो म्हळ्यार हांव शिकिल्ली येनी न्हू पूण हांव नुतो बसलो बरले आनी बरोवचे पळयता तेन्ना सुपरवायझर म्हणालो सतीश नायक ಏನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಿಲ್ಲ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕಿಸ ಮರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡು म्हणालो पेसिमिस्ट हय हय म्हाका वय दिसलें चंद करून टॉप आनी पेनाचे काडले तेजो ते टॉपय काणी आनी कशें करून बसलो आनी बसून बरयलें डायरेक्ट बरोवच नाका कशी बरोवचें कशें जाल्यार येना न्हू म्हूण सांगून ओम श्री गणेशाय नमः म्हूण बरयलें म्हाका खूश जालें कशें की बरयलां म्हूण सो मागीर नॅक्स्ट कशें बरोवचें सो आमगेलें वीर व्यंकटेशा सोडूं जाता पळय हांगा आसता सो तागेलें नांव बरयलें ओम श्री वीर व्यंकटेशाय नमः श्रीनिवासाय नमः मागीर आमगेले कुलदेव सो कुलदेवालें नांव गेलें सो ओम श्री नागेश महारुद्राय नमः महालक्ष्मी नमः महामाये नमः पूरा बरोवन मुक्काल पेज जालें म्हाका खुशी कशें की केल्या बरी सो जालें एका मिनट म्हाका कसो दिसताच ती सो कडेन कितें केलें मुक्काल पेज जातरी हांव आलोचन करून सुरू केलें हांव खंयची देवा सोडला म्हणून तेन्ना तोच सुपरवायझर म्हाका कसं सांगता गो तसो सतीश नायक सरी कुत्कोळा हिंदी नांवां कॉपी ओडिता न्ही खंय थँक्यू ते एक ट्रेनर ट्रेट विंगड सायडान आसतना इग्नोर करच्या मन नातल्यार ते म्हाका कोता आसा हांव ट्रेनर जावन आसा तशी वॉट एवर यू डू वॉन्ट यू इग्नोर येस ओके थँक्यू सो मच contestant number 5 सीताराम नायक ओके contestant number 6 सीताराम नायक हॅलो
एक जोक न्ही बदल जाल्ले विशय आमी एक पंत टुराक गेलेलीचे अयोध्याक सो त्या अयोध्या वचून आमगेले बस राबला आनी आमी पुरो ते सरय न्हंय पळोवच्याक म्हूण सांगून न्हंयतला गेल्याची सो आमी न्हंय पळोवन आयलीची आमगेल्यान ती एकल्याक ते न्हंय पळयता पळयता एक लूज मोशन जाल्ली दिसता सो ताका कसां करचें म्हणून कळ न्ही पाप ताणें तेंची कसां की केलें आनी वयर येतना एक कमंडल दिसता आसता ताका ते कमंडल काडलें कोणालें म्हूण पळोवचे पयशे पडटा ते राबोवन पळयलें कोणें आसा म्हणून ताणें तें कोणें नाची ताणें कमंडल काडलें तें काम केलें काम करून आतां कमंडल सादू धांवन येता आसा आनी सादू धांवन येयले पेट्टाक हो हांगा कमंडल उडोवन हो धांवला हो धांवन येवन आमगेल्याक राबोवन पळयता आसा सादू हाका सवता आसा आनी माती रावन घेवन गश्टीचा आसा कमंडल तशी आमकां तांकां ना एक बारीक गमत सगळे बसार जन हांसून हांसून पुरो थँक्यू थँक्यू सीताराम मॅम. तशीच नेक्स्ट कंटेस्टंट राम प्रसाद भट. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕ ಮಿಗಿಲ ಅನಮಾನ ಅಂಗಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗೀನ ತಕ್ಕಡಿ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಡ್ಸೋನು तू कान मोस्कोर का एक 10 पीस चढ घेतलं की होडणार म्हणून हांव तशी केलें ना मागीर तशींची मुगेल व्हरडीक तरी म्हाका एक अनुभव येयलो हेंडत सर इద్దరే संसार म्हूण सांगून तांकां कशी म्हणटा म्हळ्यार मुगेलें लव मॅरेज प्लस अरेंजड मॅरेज सुरू लव वन जालें घरका प्रपोजन केलें वाडीक जाल्ली वाडीक घेवचे पयशे फुडें अशी चिले कशी भायर बोंच्या व्हरका सिनेमा व्हरका कसो न्हू आमी व्हरता आशिल्लो मद मद सिनेमा हांगा बोंच्यानी व्हरता आशिल्लो तशी वाडीक जाल्ली वाडीक येत तरी मुगेल बायल्यान मुगेल फाट दवर सुरू केल्ली शुक्रारची नव सिनेमा रिलीज जाता न्हू पेपरार पळोवचें वय म्हणटा हें एक नवी सिनेमा रिलीज जालां खंय लायकस खंय ताजें म्युजीक आनी लायकस म्हणून म्हाका लेखलें आनी ह्या परत म्हारग बसता म्हणलें कसं केलें हाके गुपायचो दुकान म्हणलें जायत गो पळय नेक्स्ट वरा पळया म्हणून नेक्स्ट शुक्रार दीस पेपर येयले साक सुरू आपचे बाई गो बायले हांगा यो गो म्हण लागीं बसोवचें सांगचें पळय तूं सांगेलें सिनेमा पळय हांगा येयना पळयलें न्हू हां आनी कसं निमगो नका ताजे नंतर तीन मागीर सिनेमा वच विशयूय काड स्टॉप केलें तशीं मागीर आमी अशींच कडेन जालें एक 2-3 वर्सां म्हणटना कोडी गेले तर आयलें कोडी गेले तर येतना आमगेले बंदरा वेल म्हाल माम आशिल्लो तो म्हणालो बट माम हें कोण तुमी राखू म्हणालो म्हळ्यार ही तोर दिसता हिक भारी बेजार घर कडेन येवन कोण तो मारलो म्हणून अरे तशी म्हणू गो माल मामचें आंग मनीस तो ताण तुका सांग तुका आम्म की होळेम की निमगेनी मी लाक्क निमगेनी असं वट ना बेजार करूं नाका जालें हिकार सुरू जालें आमी हांव आतां फाल्यां जिम्मा वता हांगा वता काय वता म्हणून नाक गो ताका सगळें आमगेले सगळें लायक आयडिया आसा तो पासून घर कडेन आसा आमगेले एक तुगूच्या तोटा एक बांय आसा वयर एक बांय आसा त्या बांयची एक सुतां म्हणून हांत घाली आनी तुजी एक म्हणून थंय व्हरून घाली एक 10 वेळ वयर तुका पावटी काळा पावता म्हणून सांगलें त्यान ती को पयलो अरे ह्या नाक्का म्हणाली मागीर हांव सांगलें वय गो ती को पयलो न्हू डॉक्टरान म्हाका सांगलें गो एक डायट आनी तुका सांग सकाळची वॉक कर कार म्हणून जायत म्हणून म्हणलें ती गेल्यार सांगलें अशें वॉक कर ही काय न्हू तुमी मेळशे तुमी वॉक करना ती म्हणाली ना गो करता गो एक 2 किलोमीटर हांव वचून येता म्हणून म्हळ्यार हांव एक सांगलें म्हाका सांगिल्लें डॉक्टरान हांव सकाळ वॉक वचचें हिणें म्हाका फाट जोर दिवचें हांव वत्त की ना की बसता की म्हणून पळोवचें एक्चुअली ताका ती वॉक जेवका आशिल्लें आनी जालें समजलें म्हाका तितलें खुशी विंगड कसं ना तशें आसतना अशींच आमगे संसार चलता आसा अशी वता आसा हांव तें सांगचें हेंडत सरी इద్దరు संसार आमी सांग बायल मनशांक घर कडेन तांची आमगे फॅमिलीक तांकां होंदाणी करून जीवन केलें मात्र आमगेलें जीवन तशींच ह्या दिसा म्हाका ह्या वेदिकेन तूं अवकाश दिले तसले यूथ ऑफ GSB तशींच हांगा सकड आमगेल्या आमच्या समाजान सकड हांगा जाणाकय मुगेल्या ओट नमस्कार आनी हांव तांकां मस्त आभार देवन आसा. थँक्यू मॅम. तशीच आमगे लास्ट कंटेस्टंट डॉक्टर रमेश पै. आतां पळया एक क्विज म्हणटा की तुमी एक पजल म्हणटा की कसं म्हणून म्हाका गोत्ता बट बारी एक इंट्रस्टींग विशय सांगता हांव बरे 2 मिनटाचो सांगता. आमी सान आसतना ते चंदमाम म्हळ्यार एक वाजिताली तांतू विक्रमादित्याले एक काणी आशिल्ली विक्रमादित्य आनी बेताळ ते बेताळान सगळो दीस ते विक्रमादित्या डिफीट करून पळोवचें आनी ताका काणी सांगून लास्ट एक क्वेश्चन घालता बेताळ त्या क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर बी सांगनी म्हण जाल्यार ते बेताळ ताका सोणा करेक्ट आन्सर सांगल्यार तागेले वशा जाता म्हूण सांगून ते शिशिल्ले. आतां आमी कोणा लागीं तेन्ना निमगिले मागीर माम्मा लायक भोवशे हांव निमगिलेले
हें अंत्य म्हूण नांव हेका म्हूण सांगून 100 कडल्यांनी विक्रम बेताळाल काणी तसं जाल्यार लास्टाक विक्रम विंदत की बेताळ विंदता म्हूण सांगून ताजे ताण म्हाका एक बूक दिलें ते बुक्का भितर एक आशिल्लें खबर ती कसा म्हळ्यार लास्टाक बेताळ ताका शरण जाता म्हळ्यार विक्रमादित्य सलवता जाल्यार ही बेताळ ताका शरण जाता ती काणी आतां हांव तुमकां सांगता बरे 2 मिनटां काणी एक मरळू गाडा भितर एक आम आनी एक धुव चमकून वता आशिल्लींच तेन्नाची खबर पळया तेन्ना तांणी चमकून वता आसतना व्हड पांयाचेर एक हें आशिल्लें पळय सायज आशिल्लें आपणान वाळटी करून घेवचें सान पांयाचे अच्छे आशिल्लें पळय आपणान वाळटी करून घेवचें म्हूण सांगून राय आनी रायाल पूत निर्धार करतात रायान वच्ची चमकून घोड्यार वता आसतना राय आनी रायाल पूत ते वता आसतना तांकां लास्टाक मेळटा कोण म्हळ्यार व्हड पांयाची धुव सान पांयाची अम्मा आतां तांगे निर्धार प्रकार कसो जाता धुवेक अन्नान व्हडली खोन घेवका मागीर अम्माक आनी पुतान व्हडली खोन घेवका म्हळ्यार तांगेले कंडिशन तें न्हय व्हडलीक जाता तांकां दोग जाणांक एक चेल्ले चेडूं जाता आतां तांगेलें रिलेशनशीप कसो म्हूण सांग म्हूण सांगून काणी तेन्ना विक्रमादित्य सलवता म्हाका गत्ता म्हणटा हांव सलवलो म्हणटा थंय ती काणी एंड जाता 32 काणी ती ಒಟ್ಟು 32 काणी मात्र सुची तर 100 कडल्यान चंदमामाच्यान बरयला म्हणजे 100 कडल्यान काणी न्ही ना सो हें एक क्विज की पजल की कसं म्हण सांगून तुमगे नेक्स्ट जनरेशनाक सांगा थँक्यू मॅम आमगेल सेकंड राउंड मिस्टर GSB सिनियराच्या हांगा मुक्ताय जाता राम पारापास एक चमकोनो तशीची भायर वचयता